बंद करो बंद करो सागर एकोसकरांची गुंडागिरी बंद करा बंद करो बंद करो सागर एकोसकरांची गुंडागिरी बंद करा। पुलिशेन केस निभोवपा खातीर गेल्लो जानू झोरेक सालसेतचो पुलीस निरीक्षक सागर एकोसकारान कादयेन घालून मारलो। ताका निलंबीत करचो म्हूण अखिल गोय धनगर समाजान शिवसेनेच्या सहकार्यान पुलीस महानिरीक्षकाक निवेदन दिला। पुलीस निरीक्षक सागर एकोसकारान आपल्याचेर अन्याय केला तशेंच तांणी आपणाक मारला असो आरोप जानू झोरेन केलो। सर प्लीज म्हळें आवयच्या गाडी मारनाकात म्हणलें आनी तशें म्हणटना हांव बोलाक लागलो तूं कोण रे आपणाक सांगपाक तूं कोण काय बोलाक लागलो आनी तेका दिसलें आसतलें की म्हाज्या मोबायलान असोच आतां जसो बोल्सान मोबायल आसा तसोच बोल्सान मोबायल आसलेलो सो तेका दिसलें आसतलें कितें रिकॉर्डिंग बी केलें आसतलें काय म्हूण सायडीन पुलीस आसलें तेंका म्हणलें ताणें कितें तेजो मोबायल काडून घे म्हटलो पूण त्या पुलिसान कोणीच मोबायलाक हात घालूं ना सो सागर एकोसकर आपली चेरा वयल्यान उठला आनी म्हाजो मोबायल काडून घेतला तो जमणी मारला फोडला आनी म्हाजेर सडसडीसान थापटां मारली मुठीय मारल्यो आनी दोनी सायडीन फाबराय मारलें आनी डायरेक्ट म्हणपाक तुका दाखयता म्हणून बोलाक लागलो आनी म्हाका भितर लॉकअपान भितर घातला आनी बरोच टायम दवरला म्हाका त्रास जावपाक लागले हांवें उदक म्हाका पिवपाक उदक दी म्हणलें उदक ना दिन दुसरे पुलीस आसा तांकां सांगता तेका उदक पिवपाक दिनाका तो मरता जाल्यार भितरूच मरूं म्हणपाक लागलो सपोज मेलो जाल्यार हार्ट एटॅक येवन मेलो म्हणून आपूण रिपोर्ट करता आनी तुजी बॉडी धाडटा म्हणपाक लागलो आनी कांय न्हू म्हणल्यार खुबसो टायम दवरलो म्हाका आनी मागीर 3:30 सुमार अशें भायर काडून पुलीस स्टेशनार भितर बसयला आनी म्हाका सांगता तूं बरोवन दी म्हणटा आपूण तूं कांयच करूं ना म्हणून आपूण तुजें थापट मारूं ना हांवें तुका आपूण तूं कांयच केलें ना तुजो मोबायल फोडून अशें म्हणून बरोवन दी हांवें सांगलें हांव कांयच बरोवन दिना तुजी म्हाका जर भितर घालपाचो आसा जाल्यार घाल परत आनी खंयचें सेक्शन लावन सुद्दां म्हाका भितर घालपाचो जाल्यार घाल पूण हांव रिटर्न कांयच दिवपाचो ना म्हणून सांगलें सो तशें म्हणटना तो बोलाक लागलो तुका शिकयता म्हणून बोला आनी 151 सेक्शन लावन म्हाका भितर घातला आनी मागीर आमचो एडवोकेट फुड्यानूच आसलेलो कारण थोड्याच टायमा भितर म्हाका मागीर तेणें रिलीव केला आनी बेल आवट केला आनी तेन्ना म्हाका हॉस्पिटलान वयलो हॉस्पिटलान वयलो सांग्यार आमचें हॉस्पिटल आसा थंय वयलो बेश्टें हें केलें मागीर घरान जेन्ना आनी घर वचपाक गेलो घरान वयता वाटेर म्हाका त्रास जावपाक लागले सर उलटी येवपाक लागले आनी आतां सुद्दां हें करूनय जर ते कांयच एक्शन घेयना जाल्यार आमचे सांगे एरियेंतल्यान सगळे गोंयभर धनगर समाजाचे लोक एकठांय जावन आमी सारकें व्हडलें आंदोलन करतले। कायदो हातान घेवच्या पयलीं सरकारान पुलीस निरीक्षकांचेर कारवाय करची तशेंच तो निरीक्षक दादागिरीन लोकांकडेन वागपाक कोणी हक्क दिला असो प्रश्न जानू झोरेचो आदवोगाद म्हणटा। 9 तारखे एज अ एडवोकेट ह्या नात्यान हांव जानू झोरे आनी लक्ष्मण झोरे हांच्या वांगडा पुलीस स्टेशनार गेल्लो सांग्यार एक्चुली म्हाजो क्लायंट जावन आशिल्लो लक्ष्मण झोरे ताजेर 151 फायल केल्ले 151 फायल केल्ले कंप्लेनंट केन्नाच येवना पुलीस स्टेशनार आमी वचून ते सेटल करपाक सोदताले पुलीस स्टेशनाचे जे कंप्लेंट केल्ली तेजो कोण रिलेटीव येतालो कंप्लेनंट नाच प्रेजेंट कित्याक जेन्ना असली मॅटर सेटल करता तेन्ना दोगांय पार्टी जाय आसता ट्रूथ भायर काडपाक दोनी पार्टीचो प्रेजन्स रिक्वायर्ड आमी 3 पावटी गेल्ले थंय ओपोजीट कंप्लेनंट थंय प्रेजेंट ना आमी आसा सेटल करपाक केस अशी आशिल्ली की एक चली कुंदा म्हणून चलीन त्या भुरग्याचेर कंप्लेंट घातली की अंडर 151 ऑफ CRPC एक कंप्लेंट घातिल्ली आमी ती इन्क्वायरी करपाक थंय गेल्ले आनी एक्चुली कितें आसा आमकां ते चेडवाचो इश्यूज घेवना कित्याक चेडवाचो इश्यू सेन्सिटीव आनी ते जो लक्ष्मण झोरे आसा ताजे अगेन्स्ट 151 फायल केल्लो ताणें सांगलें की आपले अगेन्स्ट अननेसेसरीली 151 फायल केला आपूण कांयच करूं ना त्या चेडवाचो आपलो कांयच कॉन्टेक्ट ना म्हणून सांगलें आनी तांय प्रूव करपाक शकलें ना की ताजो चेडवाचो आनी ताजो कितें कॉन्टेक्ट आसा म्हणून कांयच प्रूव नासतना तूं अननेसेसरीली 151 फायल करता फाल्यां हांव सांगतलो की म्हाका कोण ब्लेम करता म्हाका कोण प्रॉब्लम करता तूं अननेसेसरीली 151 फायल करतलो ताजी केस आसा 151 केप्यां SDOन पेंडींग आसा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरींग 31 जुलय आसा सो हांगासर कितें जाता की आमी दोनी पार्टी समजून घेवपाक जाय जेन्ना जो बारीकसो इश्यू आसा तो पुलीस स्टेशनार सॉल्व जाता विथावट एनी डिफिकल्टी तेन्ना असलो इश्यू वाडोवपाक जायना हो इश्यू सायडीकूच उरलो इकोस्करान मेन पार्टीक सोडून दुसऱ्या पार्टीचेर बेधर्म मारहाण केली तेजे एटिट्यूड अशें आशिल्लें की तो कोणाकूच भिना खरेंच भिना तो कोणाक म्हणून अशें करता कित्याक आयज हो एक इन्सिडंट जाल्यार
आमी एक माफ करपाक शकताली. अशे कितले इन्सिडंट्स तरी ताचेर कांय एक्शन ना. हॅरेसमेंट करता, हॅरेसमेंट सोडूच बेदरम मारता. मेमोरंडम आमी आयजीक 11 जून 2018 दिला. DGP सेम डे CMकूय दिला. काय एक्शन ना, रिप्लाय कांयच येवना. आमी लॉ हातीन घेवच्या पयलीं आमी गव्हर्मेंटाकडे रिक्वेस्ट करता लास्ट टायम की ताजेर इमिजिएटली एक्शन घेवचें आनी ताजेर कारवाय करची. नाजाल्यार आमी मुखार आनी स्टेप घेतले. ते आमी सांगपाक शकना कितें घेतले, कित्याक आमचे कडेन कांय ना, ऑप्शन ना. तूं गव्हर्मेंट सर्वंट जालो म्हण कितेंय करतलो, कोणाकूय मारतलो, कसोय मारतलो विथआउट जस्टिफिकेशन. आयज तूं कितेंय करूं, कसलोय क्रायम करूं, तुका हात लावपाक रायट ना. कोर्ट आसा, पनिशमेंट दिवपाक कोर्ट आसा. तूं कोण मारपाक? यू आर जस्ट इन्फोर्समेंट ऑथॉरिटी. तू कांयच रायट ना. इवन त्या क्लायंटाक सांगता मागेले की पुलीस जर कंप्लेंट केल्या तुजी फॅमिलीकान तुका जित्ता मारतलो म्हणून, असो म्हाका क्लायंट सांगता. सो असले दादागिरीक, असले इलिगेलिटी कितें करपाचें आमी? खंय वचपाचें, कोणा कडेन वचपाचें? जाल्यार गव्हर्मेंटान सांगपाचें की आपल्याच्यान जायना, तुमी जाता तें करा म्हणून. मागीर आमी पळयता. पुलीस निरीक्षक सागर एकोस्काराक बेगिनात निलंबीत करचो अशी मागणी शिवसेनेन केल्या. सांगे वाडे पंचायतीचे पंच जानू झोरे हाचेर जो सांग्यार पुलीस स्टेशना भितर जो मारहाण जाल्ली ताजो निशेध करपा खातीर आज आमी हांगा जमिल्ले आसा. आनी तांचेर जेन्ना जी हें जालें तेन्नाच्यान आमी शिवसेना हो आवाज उठयत आसा आनी आमी सरकारा कडेन मागिल्लें की सागर एकनोस्कर हाची दादागिरी सांग्यार वाडिल्ली आसा, दहशत निर्माण केल्ली आसा. ही एकूच गजाल न्ही, हाजे पयलीं अमीत नायक एसॉल्ट केसी भितरूय ताणें तीच केल्लें आसा. ताकाय कस्टोडियल एसॉल्ट असोच जाल्लो आनी ही आतां दुसरी गजाल. आमी पयर DGP सुद्दां वचून मेमोरंडम दिलें, वयल्यान तांणी बी दिलें तांचे समाजाच्या हातून, तरी पूण आज 1 म्हयनो जावन सुद्दां ताजें कांय फॉलोअप जावं ना. सागर एकोस्कर आसा ते आपल्या कायद्याचो आपलो जो ताजे पावर आसा ताचो दुरुपयोग चाललो आसा. तांचो हे सामान्य लोकांक ते आज त्रास करतात. आनी मेन म्हणल्यार सांग्यार म्हणटी CCTV ना. जेन्ना आमी ITआयन विचारिल्लें तेन्ना CCTV थंयची बंद आसा. सो हांव सरकारा लागीं विचारतां की आज सांग्यार CCTV कित्याक बंद आसा? मे बी सागर एकनोस्कराक हे असली गैरकृत्य करपा खातीर CCTV बंद जाल्ली आसा. आज CCTV तांणी चालू थंयची करची अशी आमची मागणी. तशेंच जानू झोरेक हाजेर जे मारहाण जाल्या ताजेर बेगीन कारवाई करची, कितें तो निश्पण हाडचो, कारवाई जावची. आनी जो सागर एकोस्कर आसा तो थंय रावपाचे लायकीचो ना, ताका थंयच्यान जातल्या बेगीन म्हणटा सस्पेंड करचो. आनी सांग्यार जी जनता सदांच पिसफूल जनता म्हणटा आसा आनी तांकां जे दहशतवादाचें वातावरण जे सागर एकनोस्करान केलां तातूंतल्यान सरकारा कडेन मागता की तांणी आमकां सोडोवचें म्हणटा तो.